लाभ तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फौज जाला. माथेवाचो वांजेल 14व अध्याय वाक्य 22 ते 30 आनी 6 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 22 to 36. उपरांत जेजून सिसांक दोनीर चडशें आनी आपणे फुडें फुलतरी वचचें ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलो. लोकांक दान जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वाळटालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पांत्यांची 3 वरां उतरलेली जातीत. जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीन आयलो. उदकाचेर चलोवन येतालो ते पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियाण बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तुमचो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरसीन येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरसीन वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षणच जेजू हात दिवन ताका धरलो आनी ताका म्हळें, उण्या भोंवडाच्या कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोनीर सरतस वारें रावलें. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजा की देवाचो पूत तूं. पयले तडीक उतरतस ते गेनेझारेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकांन जेजूची वळख धरतस चारी कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावन पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेली समेस्त बरीं जालीं. आज जेजून उदकाचेर चलचे एक दृश्य आमच्या मोती काडया. एक तरी आपोस्तल थकोन गेल्ले, दोनीर सोडून पलतडी बेती आसात. जावंक परत काही सांजेर 6 वरार भायर सरले. 3 वरां म्हणटाना जेजू फांत्यार 3 वरांसर मागणें करनासलो. वरेविंगड तो गेल्लो. पूण तो येताना दोनी तितल्यार पावल्या. ताका 2 ना थंय, एकच तांची 2 आसली. वचून तुमी चिंता तर कितले पयस आसतली ती. आनी जेजू उदकाचेर चलता. हे पयले फावटी एक संवसारांत एक दृश्य ताच्या सिसांनी पळोवचें. ते दोळ मुसर तांणी आयकल्लेंय ना, पळयल्लेंय ना आनी तरी गणितां घडोवंक सादत नात. आनी जेजू उदकाचेर चलता आसतना कित्याक नॉर्मल आमी जाल्यार केदे व्हडल्यान बोब घाले आसतली. मेल्ले म्हूण समजले ते बोब घाले आनी काले गेले. पूण जेजू तांकां तितले पयस तावून तूं तांकां सांगता, पळय हांवच तो, भियेनाकात. आनी थंय देवाचें उतर आनी एक विशय सांगता जेजू ह्या विशयांत. वारें विरोध मारताले, विरोध ऑपोजीट सायडीर येताले वारें. पळया, एक जर आमी उदकांत सकयल वचून बारीक सुलभ उपेवन एक उदक वाळटा जाल्यार सकयल वचोंक उदका वट्टू उपेवन वचोंक बारीक सुलभ. पूण तेंत उदक सकयल वाळटा आसतना ताचे ऑपोजीट उपेवन येवंक बारीक कश्ट आमच्यान जायना तें. कित्याक म्हळ्यार करंट तितलो आसा, फ्लो तितलो आसता, तातूंत आमकां ऑपोजीट. पूण हांगा तशेंच जालां. 2 सकयल वेते आसा, तिसींतान वारें वादळ येता. 2 वारें वादळ सिरकल्या. हे बुडोवंक लागल्यात. तेणे जेजू उदकाचेर चलोवन येता. एक हांगाचें बे, एक थंयचें बे. पूण जेजू शांत करता पुरा. पळया. आनी पेद्रू इल्लो आमसोरी राप्पा देंवता, म्हाकाय तूं सांग, हांवूय येता. गेलो. पूण थंय आमी समजचें मोगाच्या भाव आनी भयणी, ऑपोजीट वारें वाळटालें. त्या ऑपोजीट वाऱ्याक ताणें चलोवन वयचें कशें? गेलो तो, जेजूचेर नदर दवरली, गेलो मुखार. पूण वारें वादळ पळयत आसतना तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. जेजू वयर ताची दिश्ट, ताच्या दिश्टी मुखार जेजूची दिश्ट ताचेर आसली वय. पूण ताची दिश्ट जेजू तावन पयस गेली, वारें वादळाक गेली. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमकां कश्ट येतना, अनवर येतना, एक एक फावटी पिडा येतना आमी भावार्थ होगडयता.
कितलेंय मागणें करून दी, कालेंय करून दी, एक एक पाटी आमकां ते प्रॉब्लेम येता आसतना बावरता आमी एक एक पाटी वगडायता अशें कित्याक जालें गे म्हणून. पूण हांगा आयच्या सुवार्थेंत तेंत आज आमकां तुमी सांगता वादळाक सांबाळल्या वेळार दमदूत त्या गलिलियाच्या सरोवरांत जेजू तांकां बाचाव करता आनी तांकां बाचाव करता मात्र न्ही, पेद्रूक सोलोंक की आपोवणें दिता उदकाचेर सोलोंक. आनी थंय म्हज्या आत्मीक जिणेंत जेजूक हांवें मेळोवंक आसा. आत्मीक जिणेंत आज आमकां हें पुरो वादळ आपोस्तल हें पुरो आमकां ते दाळ घडलां. आतां खंडी सावन जेजू आमी आमचे सांगत आसा म्हणून आमी पाती आसा जाल्यार आजुनूय तें घडटा म्हज्या भाव आनी भयण. पूण आमकां इतलें मात्र जाणा जायचें आमी जेजूक भेटता. खंय भेटता, खंयचे परिस्थितीर हांव आसतना जेजू म्हाका भेटता. म्हाका जेजू भेटिल्लो जेन्ना हांवें म्हजो हें कुटुंबांत नाका, जिवितूच नाका आनी आखेर करचें म्हूण चिंतिल्ल्या वेळार जेजू म्हाका भेटिल्लो. कश्टांच्या वेळार, अणभरांच्या वेळार, लास्ट घडी आनी कांयच ना म्हजें जिवितूच जालें म्हूण चिंतल्या वेळार, आखेर करचें म्हजें जिवीत म्हूण हांवें चिंतिल्ल्या वेळार जेजू म्हाका भेटलो. तुमच्या जिवितांत जेजू केदाळा तुमकां भेटला. तो उडास आसा गे आज. म्हाका तो उडास आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस हांव उगडास करतां. खंयच्या परिस्थितींत हांव आसलो, खंयच्या परिस्थितींत देवान म्हाका वयर काडलो, खंयच्याच परिस्थितींत म्हाका जेजू भेटलो. आनी सगळें कितें होगडायिल्लें तें सगळें जेजून म्हाका परतीक कशें फाटीं दिलें. सर संगती आजुनूय उगडास करता. देवा गर्गान दिता. सकाळीं उठून आज परत एक दीस म्हाका दिलाय जेजू. आज आमकां समेस्तांक परत एक दीस दिलो. देवान आज देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक, देवाक महिमा दिवंक हर एक दीस म्हाका भावान म्हणी सकाळीं उठून पंत्यार उठून जर आमी देवाक अर्गां दिता, स्तुती करता, जेजू म्हाका आनी तुका भेटता. जेजू आमकां भेटता. देवाच्या उतरा प्रकार भेटता, सक्रामेंतान भेटता, युकरिस्तान भेटता, मागण्या वरवीं भेटता, देवाचें उतर वाचतना आमकां भेटता. हर एक दीस, हर एक घडये म्हणल्या बरी जेजू आमच्या जिवितांत आमकां भेटता. पूण मस्तपटी कितें जालां, कश्टांत आसता, अनवार आसतना आमकां कश्ट अनवारत आमी ते फोकस करता सोड न्हू, जेजूक आमी फोकस करिना. जेन्ना पेद्रू त्या लारांक आनी मारता आसतना ते उसंबळ दर्यो पळोवन भियेलो. तितून तो बुडोवंक ना. केदाळा तो भें ताचे भितर रिगलें, बुडोवंक लागलो. पूण जेजून सोडूना. एक एक पाटी आमी तशें जाता. कश्ट अनवर येता आसतना कित्याक आयले म्हणून हे निराशपण येता आसतना, सलवणी येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना, रिणाचें भार आसता आसतना आमी देदेस्पर जाता. एक एक पाटी कित्याक अशें जालें. कश्ट येतना एकच पाटी कित्याक येतात. खंडी जावन कश्ट येतना एकच पाटी येवचें. त्या कश्टांतल्यान भायर येवंक जेजू आमकां वाट दाखयता. एक एक पाटी आमी विसरता जेजू आमचे सांगत आसा म्हणून. जेन्ना दोनी आसतना जेजू एक पाटी न्हिदून आशिल्लो, वारें वादळ येता आसतना अपोस्तलांनी तांच्या मोतीकच हाडून जेजू तांचे सांगत आसा म्हणून विसरून गेले. ते देखून जेजू विटयतात. म्हळ्यार जेजू आमच्या जिवितांत एक एक पाटी आमी कितें करता, ताचें अजरपण आमी होगडायता. आमी ते फोकस करना. जेजूक फोकस करच्या बदलाक आमचे ते कश्ट, आमचे ते पिडा ताकाच फोकस करता, तांदूंत आसता. हाचे वरवीं आमकां आनीक देवातावन आमी पयस येता सोड न्हू लागीं येवंक जायना. मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या चलता जिणेंत केदाळा जेजू आमकां भेटला म्हणून उडास करया. आनी केदाळ तो आमकां भेटता म्हणलें आमी उडास करया. कश्टा वेळार, नसता वेळार आनी कितें पुरो प्रॉब्लेम आसतना कोणी देव डायरेक्ट येवन जेजू आमकां भेटयना. कोणा मारिफात आमकां भेटता. कोणा मारिफात कश्टांच्या वेळार कोणा मारिफात सरी देव आमकां भेटता, आमकां बुजवून पटयता, आमकां बरें करूंक पळयता. देखून आमकां हर एकल्यांक जेजू उपयोग करता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कोणाच्या जिवितांत केदाळा आमी वचूंक आसा, केदाळा आमी तांच्या जिवितांत बरेंपण करूंक आसा, तें देवान निश्चित केलां. तें कोणाच्यांनी बदलावण करूंक जायना. पूण तूं देवाक एवेलेबल आसाय गी, हें गरजेचें. तूं देवाक एवेलेबल आसाय गी. देव तुका धाडटा आसतना तूं तयार आसाय गी. जर म्हाका तें जायना म्हणून वगीत रावताय गे. आज ह्यो संगती आमच्या देवान आमकां कितल्या कश्टांतले, अनवारांतले, पिडेशिड्यांतले आमकां निवारलां. आमचो भावार्थ दंडलना जावच्याक जेजून मागणें सयत केलां. जो सवांजेल 17 अध्याय वाचल्यार जेजूचें मागणें पळया.
आपोस्तलांक घट करचें आज आमकां तें मागणें आमचे खातीर केल्लें मगच्या भाव आनी भयणी कोण जेजू सांगता आसा तांचे खातीर केल्लें देखून ही मागणें आमच्या मतीन दरया पेद्रू बरी आमी जायते दुबावचे नाका आमी जेजू बरी खंडे जावन जेजूचे हजरपण आमी बगया जेजू आमकां भेटिल्लो दीस हर एक दीस म्हणले बरी आमकां जेजू भेटता आनी त्या भेटेन आमच्या रक्तमासाच्या ओडणे प्रमाणे आमी जिये नासतना स्वार्थान आमी जिये नासतना ह्या वेळार जेजूचो आदार आमी मागया मगच्या भाव आनी भयणी तो आमकां राखता आनी आमकां तो सांगात दिता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय आमा पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता